बायणा मारुती देवळांतल्या भटाचेर कोणे हात उखल्ला ताचेर कडक कारवाई करची म्हण मागणी घेवन वास्कोचे आमदार दाजी साळकार समर्थकां बरोबर डीवायएसपीक मेळ्ळे। बेगीन ह्या प्रकरणात कारवाई जावची ना तर तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी आमदारान दिल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। मर्दाले खंयच्याय धर्मगुरूचेर हात उबारप ही मेंटॅलिटी जी आसा ती आतांच मोडून दवरपाची गरज आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा प्रसाद भट हो आमच्या बायणा बिचार म्हणजे बायणा बिचार शोभा येवपा खातीर ते देवूळ आसा। आज आमचे कडेन एकूच बीच आसा जंय बायलां रातची येतात, म्हणजे 11-12 पासून बायलां येवन देवाक पांयां पडटात वतात। ती कित्याक प्रसाद भटजी ते एक वेगळेंच वातावरण केलां म्हणून, आनी ताजेरूच सपोज आज हात उबारतात लोक आनी तांकां कांय सजा जायना जाल्यार म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी बॅड। सो आज आमी सगळे आज PIक हाका डीवायएसपीक मेळपा आयल्या आनी अल्टिमेटम दिला की तुमी पळय जी सेक्शन्स लायल्या 151 हे म्हणजे सामकें तूं यो आनी घरा वचून वच, पर्सनल बॉन्डार पसून म्हाका सोडटात। सो दीस इज नॉट डन। सो आमी आज सगळे समाजाचे लोक हांगा आज आयल्या, विश्व हिंदू परिशदेचे सगळे आयल्या आनी एक कॉमन नागरीक म्हणून आयल्या। आज नागरिकां भितर एक भंय आसा की सपोज एक धर्मगुरूचेर सपोज एक हात उबारतात जाल्यार फाल्यां कोणूय कोणाचेरूय हात उबारपाक सक्षम आसा म्हणून। सो आमी डीवायएसपीक हे करपाक आयल्या, हांगा सांगपाक आयल्या की इमिडिएट तांचेर एक्शन जावपाक जाय। दे शूड बी अरेस्टेड अँड दे शूड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर सम लेजिटिमेट कोर्ट। कित्याक हे बेश्टेच मारामारीची हे न्ही, दीस इज समथींग लायक रॉयटिंग, अनलॉफुल असेंब्ली आसा, ग्रिवियस असॉल्ट आसा, म्हणजे धरून पंटीक धरून मारप हे सादी मारामारी न्ही। हांवें तुका आडायलो तुजी आडायली न्ही। सो आमचो डिमांड आसा की आमी तांकां सांगलां तुमी 4 दिसां भितर कितें तें एक्शन घेया ताचेर, नाजाल्यार वी वील कम आउट इन ऑल फोर्स आनी मागीर कितें आमी पुलिसांक हे करतले, जबाबदार धरतले। आमकां ताचें फुडें हाजेर एक्शन जावपाकूच जाय। एक सिग्नल पुलिसां कडल्यान वचपा जाय, जनते भितर विश्वास बसपा जाय। पुलिसांचेर विश्वास बसपा जाय की हय बाबा तुमी आज क्रिमिनल्सांक थारोवना, हांगा गोंया भितर आज क्रिमिनल्सांक थारोवना, नाजाल्यार फाल्यां आमी आयकता बायणां खंय चलयो घेवन रावतात कोण आनी पयशे काडटात, ह्यो खुबश्यो गोश्टी जाता। हे सपोज जायना, ही गोश्ट आमी CMI पर्यंत पावयल्या आनी आज आमी हांकांय मेळपा आयल्या। ही सपोज गोश्ट सॉल्व जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमी फुडें वतले आनी हाजेर एजिटेशन करतलेच। की जाला 31 तारीख 1 तारखेच्यान आमी फॉलोअप करता। बोगदा पुलीस स्टेशनार आमी गेले, PIक मेळ्ळे, रिक्वेस्ट केली की तांकां तरी तेंचेर सेक्शन फक्त लागल्या ती 151 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। रॉयटिंग केस आसा, 15 जाणांनी मारला, रगत काडला, हेंचेर क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपा जाय, एक्शन जावपा जाय। आमचो पुरो विश्वास आसा आमचे DYSP शेख सलीम हांचे कडेन। ते पयर आयिल्ले, तेंच्यांनी पयलें सगळें केलां, पूण काही पुलिसांचो एटिट्यूड जेन्ना कंप्लेंट घेवपाक गेले, ती कशी एटिट्यूड, तो पांय वयर धरून बसता, भटाच्या चेड्याचेर रिकमेंड करता, तूं भट जावं नाका, हे जावं ना। ह्या पुलिसांचेर पयलीं एक्शन जावपाक जाय, कित्याक पुलीस एंड पब्लीक हॅज टू गो टुगेदर। ही जर जेन्ना कंप्लेंट दिवपाक वयता सकाळी 4 पर्यंत तांकां बसोवन दवरता, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जे डीवायएसपीनी मानला की ते एन्क्वायरी करतले म्हणून आनी 4 जाणांक कोण हाडला, 151 केला, दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तांकां शासन जावपाक जाय। पयलींचे बायणा कशें पळयता खंय कोण तरी हप्ते काडटा, दादागिरी करता, मारामारी करता, हें सगळें बंद जावपाक जाय। आमकां पुलिसांचेर विश्वास आसा, वी आर कॉपरेटिंग विथ देम। आनी आमी पयर उलयलें तशें थंय ताबडतोब एक आउटपोस्ट थंय जावपाक जाय, डेप्युटेड पुलीस आसपाक जाय। हो जो वास्को पुलीस स्टेशन अंडर ना, बोगदा पुलीस स्टेशन बायणाच्यान पयस पडटा। 7, 8, 9 हे 3 वॉर्ड बोगदा पुलीस स्टेशन, मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन अंडर घातला। लोकांक जर कितें जालें जाल्यार तांकां पयस जाता ते वचपाक, ते ताबडतोब वास्को पुलीस स्टेशनाच्या अंडर येवंक जाय। केस रिव्यू करून आमी परत कितें नवी डेव्हलपमेंट्स येयला ते स्टडी करून आमी अकॉर्डिंगली कोर्टा फुडें आमी पुटअप करतले। आनी रिगार्डींग दुसरे म्हणजे ते 7, 8, 9 हे आमकां दिसता की आतां ते लागीं पडपा जाय पुलीस स्टेशनार जाता तितकें, आनी डिस्टन्स मातसो कमी जाता। पयलीं आमकां ते वास्को पुलीस स्टेशन अटॅच उरले 7, 8, 9 वॉर्ड आनी थोडे टायम पयलीं ते मार्मागांव गेले। हेजे खातीर आमकां परत आमी स्टडी करतात ते मॅटरांनी आनी हेजे फुडें बी अशे केसी जावपाक जायना म्हणून आमी इमिजिएटली जाता तितके बेगीन स्टेप्स घेता। थंय आमी आउटपोस्ट परत ऑपरेशनल करपाक ऑपरेशन करून आमी एडिशनल स्टाफ पुटअप करता, एक PSI ऑफिसर प्लस एक 4-5 एक हवालदार, 4-5 पुलीस घालतले आनी हो डे नायट ते आमी ऑपरेशन करतले। कित्याक ही एरिया एक आतां खूब इम्पॉर्टंट जाला, टुरिस्ट स्पॉट जाला, ब्युटिफूल जाला बीच एरिया आनी लोक ते डे आनी नायट येता, रातचेय खूब लोक येतात ते बिचार ब्युटिफाय जाला म्हणून। सो आमी ते आतां एग्जामीन करतले आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिला की हेजे फुडें आनी अशे केसीस कांय जावचे ना। आमी सिनियर ऑफिसर्स आनी स्वता हांव एक आमी कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करता, मेंटेन करतले। 2 आमी रॉबर्टाक आमी ते ऑन रेग्युलर इंटरवल, स्टॅगर्ड इंटरवलाचेर आमी थंय पेट्रोलिंग घालतले आनी जे कोण कितें इलिगल एक्टिविटीज करता रेग्युलरली आमी रावंड अप करून तांचेर लिगल एक्शन घेतले आनी एन्श्योर करतले की हितून लोकांक कोणाक कांय प्रॉब्लेम जावपाक जायना अशें आमी तांकां फूल एश्योर दिला। आनी आमी हे
बरें हाडून आमी लॉ अँड ऑर्डर आनी बरें करून दवरतले आमी आमची अशी फूल अपेक्षा